sorgod bida ian kun moganai lavya beda algo ki mortal se onshitoya iltu kaik mogatso nomosta algo ki mortal se onshitoya iltu kaik mogatso nomosta. Bałwynino देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासिया देवाक देवान आमकां आनी एक दीस आनी एक आयतार दिला. फायदो काडूंक हे दिसाचो आयचे मिसान आदार मागचो. हे मीस भेटयता नेविल देसोचो आर्गां दिवंक देवाक. ताजे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवया. ताजे पासत कितेंपणी मागुया. ताजे पासून मागतना मागूंक लायला इनग्रीड फ्लोरा फेर्नांडीस आनी कार्मा कुतिन्यो दोगांयचो बर्थडे. आनी कोण बर्थडे मनयता मे बी काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पासत. खरीतपणे दुयेंती पासत मागची. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भाशेन वांटप घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयज साद्या काळाचो 18वो आयतार. आयचो सेवा धर्म आमकां सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळीं रावूंक आपयता. मनीस जेन्ना आपस्वार्थी जाता तेन्ना मनीस आपलें मनीसपण विसरता आनी दुसऱ्या सोवें दारूण जावंक पावता. पूण हाचो शेवट आपस्वार्थी मनीस आपल्या जिविताचें निसणतोण करता. देवान दिल्लीं सगळीं देणी घेवन आपस्वार्थी जावचे बदलेक देवाची देणी दुसऱ्या सोवें वांटून उदार दयाळ जावंक बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भाव भयणीनो, आयचें पयलें आनी तिसरें वाचप आमकां म्हत्वाची शिकवण दिता. जिवीत आमच्या संवसारांत एक तयारी फुडल्या जिविताक. कितें आमी बरें केलें, कितें आमी सुगूर केलें, फुडल्या जिविताक आमकां उपकार दिलें. कितें सुगूर ना केलें, आमी फुडल्या जिविताक निराशे जातले. तो रिश्तानो शाणेपणान आमचें जिवीत जिवंक हे मिसान आदार मागुया. हे मागणें आमचें देवाक मानूंक पातकी म्हणून ओळखून सगळे गुन्यांचे बक्षणे देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनाची तोंतोनान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. आमचो अपराध, आमचो भोगोड अपराध. हे पासत भजन सुरान गुवार मरय सगळे देवळान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद विदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं. सगळ्या जाणां पासत देवाक महिमा आर्गां दिवया. म्हणुया बराबर. महिमा देवाक स्वर्गीं शांती ताच्या इश्टांक संवसारीं. सर्वेस्परा देवा विचाराया स्वर्गोत विराजा बाबा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोरे विभावा पासत आमी तुका वाक हाडटा. मी जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सुम्या देवा देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव तुका उलो मागतल्यांक सदांच तुलो बायन वागोय तुवें आमकां रचल्याय तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी तूं दिताय तें तूं सदांच सांबाळ हो उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या आसमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजवट चलयता ससणेच्या ससनां बसून देवाचें उतर आयकुया. उपदेशकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. पोलकेपणांतलें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. सगळेंच पोलकेपण जाणविकायेन विद्येन आनी निपुणायेन वावर करूनय मनीस कसलोच वावर करूंक नासलोल्यांक आपल्या वावराचो फोल सोदता. हेंवूय एक पोलकेपण आनी एक व्हड वायट. खरेंच वतान इतलो वावर करून आनी इतली घास घेवन मनशाक कित्याक उपकारता? कित्याक सगळे ताचे दीस दुखीचे आनी सगलो ताचो वावर कोश्टांचो. रातचो लेगून ताच्या काळजाक विसव ना. हेंवूय एक पोलकेपण. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब गावन जातलो. ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. अनेक पावटी गावया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक ताका वाकानुया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगली ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेल्यो. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजांत दवरूंक सोगली आयती रावुया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. मेरीबाग आनी अरोण्यांत मिसाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरी धारून करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत
पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो तरी गोरवी मनान सोगली म्हजेर कोलपून गेली. ताचो गाडो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरा. मागीवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटूच सोर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. तोय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तुमची चिंतना सोर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय, कारण तुमी मेल्यान आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवे लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडलोलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारीक कुणो तुमी मारून उडोयात. कामचार, मेलेपण, पातकाची ओड, खोट्यो बोंडावण्यो, आपस्वाट. हो आपस्वाट म्हणल्यार कुड्ड्या देवाची पुजा. एकामेकाक केन्नाच फोटी मारी नाकात, कित्याक आदल्या पातकी सोयंबाक आनी ताच्या कर्तुबांक पाट करून तुमी नवी मनशां जाल्यान. आपली पूर्ण ओळख मेळो पर्यान ह्या नव्या मनशाक तोच रोचणार परतून परतून आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातून ग्रीक आनी जुदेव, सुनोत केल्लो आनी सुनोत ना केल्लो, पोरको आनी सित्यांनी, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस असले वेगळोचार आनीक नात. एकलोच क्रिस्त आसा, तोच सोकोट आनी सोकटातूच तो आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार सगळी उबी रावन आमी गायन गावया. B8:5:24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 page 24. Sorves porat soy soy, sorves porat soy soy, sorves porat soy soy. Gesù va pace utornu, panciamo daci pomoza. Gesù caro Pagu swardu, amkava paci pavunke. Sorves porat soy soy, sorves porat soy soy, sorves porat, sorves porat, sorves porat soy soy. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. वयला तुका सुनिया. लोकांच्या जम्यांतल्यान कोणेकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. ताणें अशी जाप ताका दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनी ओ वांटप करप म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोतराय धरात, सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळीं रावात, कित्याक कोणाक पुस्कोट ग्रस्त आसली जाल्यार ताचें जिवीत ताजेर दल्लोलें ना. मागीर ताणें एक ओपार सांगली. एक ग्रेस मनीस आसलो, ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरोवन धरूंक म्हजे लागीं जागो ना.
आमी कितें करचें ताणें म्हणलें अशें करतलो म्हजे कोडे मोडून तांच्याकूय व्हडलें बांदतलो मागीर म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी गिरेस्ताय तातूंत भरून दवरतलो मागीर म्हज्या ओतम्यांक अशें म्हणटलो ओतम्या म्हज्या 100 वर्सां पुरोशी खूब गिरेस्ताय तुज्या आदीन आसा विसव घे खा पिये आनी मौजा मार पूण देवान ताका म्हणलें पिशा आयज रात्री तुजो ओतमो परत मागचो आसा म्हणटोच हें सगलें तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक आपणाक थेबे एकठांय करतात पूण देवा मुखार ग्रेस जायना तांची गोत हे भाशेन जातली क्रिस्ताचें शुभोड तोमान हें वखणली तुका क्रिस्ता बसा भाव भयणीनो स्विडन म्हटलेलो एक देश युरोपाक आसा स्विडन फामाद देश आनी ह्या देशांत एक फामाद सायंटिस्ट उत्पन्न जालो ताचें नांव आल्फ्रेड नोबेल हे सायंटिस्टान डायनामायट म्हणटा तो सोदून काडलो ही इन्वेंटेड डायनामायट हो बॉम्ब डायनामायट पूल मोडपाचो घरां मोडपाचो फोडमोड करपाचो हे भाशेन ताणें इन्वेन्शन केलें डायनामायट खूब ग्रेस जालो पयलेच फावटी तसलो बॉम्ब म्हणटच कोणें पळोवंक ना खूब ताका गिरायक जालें जायती गिरेस्ताय केली गिरेस्ताय कुस्तार हॅपी खुशाल जेयतालो पूण सकाळीं नाश्तो करता आसतना ब्रेकफास्ट करता आसतना पेपर वाजी न्यूज पेपर आनी पेपरान ताणें ऑर्बिच्युअरी मरणांची खबर येता तातूंत ताणें ताचें नांव वाजलें आल्फ्रेड नोबेल डेड भाव मेळ्ळो ताजो चुकीन पेपराचेर पब्लीश केलें आल्फ्रेड नोबेल डेड थंयच थांबलो ही वॉज शॉक्ड पेपरवाल्याक फोन केलो कितें कोच्चें आसलें तें केलें पूण ताका त्या दिसा सुसय ना इतली गिरेस्ताय म्हज्या लागीं आसा इतलो ग्रेस हांव इतलो फामाद हांव आनी हांव तर मेलो कितें जातलें वॉट वील हॅपन म्हजें कितें जातलें हांव मेल्या उपरांत खूंय वेतलो सूख जोडटलो दूख जोडटलो कितें जोडटलो आनी ह्या मनशान येवजिलें फुडाराक जिवीत बरे भशेन जिवंक एक बरी तयारी करूंक बरें मरोंक आनी फाव जावंक आनी फुडल्या जिवितान हॅपी जावंक म्हणटच ताणें हो नोबेल प्रायज म्हणटा तो इन्स्टिट्यूट केला संवसाराक हो स्विडन देश नोबेल प्रायज दिता एवरी इयर फॉर पांच वस्तूंक केमिस्ट्री लिटरेचर मेडिसीन फिजिक्स आनी पीस हे 5 वस्तूंक प्रायज हो देश दिता कोण फामाद जाता पळय तो संवसाराक थोडे दुडू न्हू लाखांनी इन लॅक्स मेबी इन क्रोर्स जायते पयशे फाव करता आनी ह्या मनशाक नोबेल प्रायज घडलो कित्याक चिंतून आपल्या संवसारान घोडेक डायनामायट इन्वेंट करून जायतें वायट केलें फारीकपण दितलो फुडलें जिवीत तरी बरे भशेन जियेतलो आनी फुडल्या जिविताक हांव खुशाल जियेतलो हें चिंतून ताणें हो नोबेल प्रायज घडलो आल्फ्रेड नोबेल ताणें संवसाराक नोबेल प्रायज आयज घडोवन दवरला हो स्विडन देश एवरी इयर हो प्रायज 5 सब्जेक्टांक दिता जशें हांवें सांगलां पळय तुमकां इश्टानो आयचीं वाचपां स्पेशली पयलें आनी तिसरें पयलें वाचप उपेदोशक एक्लेसियास्टिकस म्हणटा पळय तें पुस्तक आयज कवर सांगता आमकां सलामांवची सलामांव सांगतात द ब्रायटस्ट द ब्रिलियंट कींग ऑफ इज्रायल एंड द रिचस्ट कींग इन द वर्ल्ड देवान ताका सपनान दिश्टी पडलो ताणें देव मंदीर बांदलेलें आनी बेट केल्या उपरांत देव न्हिदल्या उपरांत ताका दिश्टी पडलो सलामांव आस्क मी वॉट यू वॉंट कितें जाय तें माग एनीथींग आनी सलमान देवा लागीं मागली फकत जानवाय गिव मी विजडम बरें वायट कितें समजूंक
बरें तें विचून काडूंक इनाफ आनी कांय नाका. आनी पयत पुस्तक आमकां सांगता देव ही ताज्या मागण्यांनी हॅपी जालो, वेरी हॅपी. आनी देवान ताका सांगलें तुवें फकत जानवाय मागल्या म्हूण हांव तुका जानवाय दितलो, पदवी दितलो, ग्रेस्ताय दितलो, एज नो वन बिफोर एंड आफ्टर यू. आनी सालामो एक ग्रेस राजा. हें पयलें पुस्तक आमकां सांगता हो राजा आपलें जिवीत ताणें इतलें एन्जॉय केलें, ताची गिरेस्तायची खबर आयकूंक सगळे शेजारी समाराचे मे बी राजा राणयो पळोवंक येताल्यो जस्ट टू सी एक्सपिरियन्स हे राजाचें जिवीत कसलें काय म्हणून. तांकां पयत पुस्तक सांगता द क्वीन ऑफ शिबा ही राणी येयली, जिवीत ताजें पडयलें, ताजे किर्यात सर्वंट कामदार कशें काम करता पडयलें. ती सरप्रायज जाली, अजाप जाली. राजाक सांगलें हांवें आयकलेलें तुजें जिवीत अशें म्हणून, बट वॉट आय हर्ड इज नथींग वॉट इज इन रियलिटी. जिवीत तुजें कितलें उंच, देवान तुका कितलो उंच काडला. सच ग्रेट मॅन देवान तुका केला, प्रेज गॉड. म्हणटोच सलामांव इतलो ग्रेस आनी सांगतात आयज एक न्हेसतालो फाल्यां भायर उडयतालो दुसरें न्हेसतालो. ताजीं कोपां ताजी वस्तू घरान सगल्यो भांगाराच्यो ओ आयवरीच्यो उंच मोलाच्यो वस्तू, खूब ग्रेस. हे मनशान लायफ एन्जॉय केलें आनी आयज आमी तेजी उतरां आयकल्यां. कितें म्हणून वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज एवरीथींग इज वॅनिटी. पोलकेपण तें पोलकेपण सगळें संवसारान पोलकेपण. ग्रेस्ताय दुडू सगळें एन्जॉय केलें, फायनली ताका खुशालकाय मेवली ना, पोलकेपण वॅनिटी. अशें सालामा उचारता एवरीथींग इज वॅनिटी. इश्टानो ही सालामाची जानवाय जाणें एक्सपिरियन्स केल्या आमकांय मागुया. आमी कडेन जायत्यांनी एक्सपिरियन्स करूंक ना, ते पासत आमी संवसारान दुडवांक ग्रेस्तांक भाटांक बेसांक लोब जाता आनी आमचे वडे झगडीं जाता. शुभर जमानान आमी आयकलां कोण एकलो जेजू लागीं मागता म्हजे भाव आनी म्हजे मदें जस्टीस कर, नीत कर. आमचे कितें गिरेस्ताय पडल्या ते आमकां वांटून सारकी दिवंक लाय म्हज्या भावाक. आनी जेजू सांगता म्हाका कोणें हें केला, विटनस केला तुमची गिरेस्ताय वांटूंक. आनी उपरांत ताणें एक अपार सांगली. ग्रेस मनीस आशिल्लो, ताच्या शेतांक भाटांक जायती पीक जाली. आनी पीक जाल्या उपरांत ह्या मनशाच्या मनान येयलें ना म्हाका जायतें पिकलां हांव शेजाऱ्यांक गरिबांक काडून दितलो. कांय मनान येयलां. ताका मनान येयलें फकत आय मी माय, हांव हांव हांव. गॉस्पल आमी आयकता फकत हांव 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 ताजें चिंतप. हांव अशें करतलो, हें मोडटलो, भरून दवरतलो, जेयतलो, खातलो, हॅपी जियेतलो हांव. ताका सांगता देव आयज राती तूं मोरचो आहा. ही सगळी गिरेस्ताय कोणाक? हें सगळें एकठांय करून दवरलां आनी तें जायतें हांव हांव करून चिंतलां कोणाक तें? हो गिरेस्ताय दवरल्या पळय ती. ताका म्हणटा आमी पिसो ग्रेस ताजी वापर. इश्टानो आमी जायते जाण संवसारान तांचे भशेन पिशे आसतले. आमचें जिवीत तेच भाशेन संवसारान फकत संवसाराचें चिंतप, फुडलें चिंतप ना. ते पासत संवसाराचें चिंतून आमी जायते जाण ग्रेस्ताय दुडू भाटां बेसां एकठांय करून वावुरता. समजून हें सगळें घेवन आमी हॅपी जाताले. आमकांय समज देवान सांगलें आयज रातीक तूं मोदतलो, कितें करतलो? आमी केन्नाच चिंतना. एक बरें क्रिस्तांव भशेन आमी एवरी नायट घडीक बसोन चिंतूंक जाय. समज तर हांव मेलोलो, हें सगळें म्हज्या लागीं आसा तें हांव कितें करतलो? घेवन वयतलो? जायना. कितेंच व्हरोंक जायना. तुमी जायते मरणाक गेले आसतलीं आनी मेलेल्यांचे जायते गिरेस्ताय आसता पूण कांयच व्हरोंक जायना. कितें घालतात तें पासून काडटात भायर. अशें जावन आसा आमची परिस्थिती. हे पासत हे आयचें वाचप आमकां म्हत्वाचें इम्पॉर्टंट रिडींग फॉर अस. आमी शाणेपणान जिवंक वावुरया. सरान चिंतून ही संवसाराची गिरेस्ताय संवसाराकूच उपकारता, बियॉन्ड दॅट उपकारना. फुडल्या जिविताची गिरेस्ताय दुसरी. ती गिरेस्ताय आमी बरें करूंक जाय, बरें शिंपणावंक जाय, सोंसूंक जाय आनी हें सगळें आमी मेल्या उपरांत ग्रेसान फुडल्या जिवितान वेतलें. तें फायद्याचें, दुसरें फायद्याचें न्हू. तर आयज जेजू लागीं मागुया आमकां शाणी कर. आमी संवसारान पिश्या भाशेन जेवनाक आदार दी.
कितें उपकार जालें तें आमी कमाईच करूंक एकठांय करूंक आनी हे भाशेन आमी ग्रेस फुडल्या जिविताक जावन मरूंक आमकां एक एकल्याक आदार फाव कर हें देणें आयचे दिसान मागुया. उबे रावया. आमचो बाबाट घट कर म्हण मागून मोठव्या आकारान सतमानता म्हणुया. सतमानता देवा सोर्गविदार बाबा स्वर्गान तुमच्या रोसनारा म्हणजे क्रिस्ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या पवित्र आत्म्यावरी गरबीत समावलो अकाल मरेच्यान जल्मलो 5 लाख जगात आनी तो सुसले ताका कुर्सार जळलो तो मेलो ताका नेकी पेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे मेल्ल्यान तुका जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर्गविदार त्या बैजाक बसला तुवें तांचे मेल्ल्यांचे मनसे बी करून येतालो सतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पुरीत सभेक भक्तांचे एकठांय पातकाचे भोगसणी कुडीचें जिवन कोण सासणाची जिवीत आमेन. भाव भयणीनो आमी संवसारान शाण्यापणान जिवीत आमचें जिवंक आदार दी म्हूण मागून थोडी मागणी विस्वासान बापा मुखार घालुया. क्रिस्ता बाराबोर तुमी पुनर्जिवन जाल्यात म्हणटोच सुर्गीचे वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी वस्तूंक चड मोल दिवचे बदलेक आपल्या साद्या जिवितांतल्यान आपले पोरचेक ते देख दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. इतलो वावर करून आनी इतलो त्रास घेवन मनशाक कित्याक उपकारता? आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपस्वार्थीपणान बरोवन सृश्टीचे निसंतोर कोरिना जावंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. चोत्राय दोरात आनी सगले तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोड गिरेजकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. देवान जी आमकां देणी दिल्यात ती आमी एकामेका सोबें वांटून सगले तरेच्या आपस्वार्थीपणांतली मेकळी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. पिशा आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? संवसारी वस्तूंक लागून आमचे मोदें उप्रासलेल्यो सगल्यो दुस्मानकायो आमी सोंपूंक आमकां बोगसोण्याचें काळीज बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. बापा मोगाडा थोडीच मागणी आमची तुज्या मुखार आमी दवरल्यांत पूण आमचे एक एकल्याच्या काळजान आनी जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर. उदेक करून आमी ह्या संवसारान शाणेपणान जिवंक फुडल्या जिविताक बरे भशेन तयार जावंक एक एकल्याक आदार तुजो दी. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नवीन आमेन. बसा सिडावन. भेटोरेंक आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दाना C11 पान 30 आनी 2 C11 पेज 32. She
म्हजे भाव भयणीरो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पोत बेदात देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्परा प्रसून जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमी सदांच तुका उंपलेलें बलिदान सांग निर्मी हें आमी मागता त्याच तुजे पुता जेरूच्या नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या जबाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदार आनी सस्तनेचे देवा सोर करेन सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दयाद करून ताणें वयर मरेदान चलोवन घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सस्तनाच्या मरणांतले आमकां सोडयली. मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्तनाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सगल्या दोळोबरां संगाती चे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र करून आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बिसात समोर म्हजी. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सस्तनीक कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्यात. तुमची बेसात समेस मनशां बसत तेवा रावतलें. हें म्हजें उगडासा करात. Babartaco gut porgotuja. Gesù vero, Gesù ci vuol sarà, Gesù noviale dolore. Baba, जुरीच्या मरणांचान पंडो जिवंतपणाचान लोक ती पण उगडास करता. म्हजो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जुरीची कुडां रागवा शेवतल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळीं ह्या निकी वर्गां बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी पोररी तुमकां मोत पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवीची माये संगती बेगीन धरम दुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान सगळे भक्त बरोबर
ससणीच्या सुखान आमकां वाटो दी तुमचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पोद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनान बापा सर्गीच्या कुशालकायेन मोगान उलो मारुया तेणें आमकां जिवीत दिलां सगळें आमकां देणी ताणेंच फावो केल्या शाणेपणान तें बरे भशेन वापरूंक आनी फुडल्या जिविताक बरे भशेन आमी तयार जावंक एकेकल्याक आदार दिवून बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संख्ययो तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वस्परा सर्वयटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या नारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान आमी अवतर एकतां तर आमकां चुदार कोतीन चरपांतली सुटोय सुरागतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय तुज्या राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांत स्मेर जेजू क्रिस्ता तुवें दरोम दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान चलाड तुमचो जे येताय राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनां स्मेरची शांती सरकाल तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची सवे आसूं देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती हो जेजू खरा देवाचो पूत आमच्या संवसारांतलें जिवीत शणेपणान आमी जिवंक बरे भशेन फुडल्या जिविताक आमी तयार जावंक हो जेजू आमचे थंय मागता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या सगळीं आमी सुभाय मोचे मास खोरे खाण जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतान आमी गायन गावया D30 5 60 आणि 3 D30 पेज 63.
masu koreta sakur pore akorsa kalsak tumcha alamyata bagoya mocharota kalsak tumcha alamyata bagoya mocharota amche kalis kalis odreta Jesu tu kauneta tuji var poroi dasamu kagyo koshi sada amche kalis kalis odreta Jesu tu kauneta tuji var poroi dasamu kagyo koshi sada Zokor moche masnada Rogot moche pieda No moche soverauda Amuitacha sangata No moche soverauda Amuitacha sangata Amche karis karis odreta Jesu tu kauneta tuji var poroi dasamu kagyo koshi sada amche karis karis odreta Jesu tu kauneta tuji var poroi dasamu kagyo koshi sada taka deu jivitida tache jivit palvita sorte disa udoida oi baba jiva korda sorte disa udoida oi baba jiva korda amche kalis kalis odreta Jesu tu kauneta tuji var poroi dasamu kagyo koshi sada amche kalis kalis odreta Jesu tu kauneta tuji var poroi dasamu kagyo koshi sada प्रार्थना देवा आमचे मोगाड बापा हे सर्गींच्या जेण्या वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन आनी गोठायन भरल्यान सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख अशें ससनाच्या चुकाक आमकां एक दीस पावय हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नवीन Amen. बसात मातशे बसा सुद्दां सुमानाचो प्रोग्राम गेल्या आयताराक कलेक्शन गोंयच्यान जालां 72,110 रुपया बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 8,670 रुपया देव बरें करूं तुमकां
आयज आमी शापाय शामायचो दीस मनयता. गांवच्या शामाय शापाय खातीर आतां 9:15 मीस जातलें. उपरांत एक कार्यावळ जातली आमच्या कम्युनिटी हॉलान. तुमी मांटो घेवंक तुमकां मागता. ब्रेस्तारा दीस ऑगस्टाचे 4 गवण्याचो दीस. ते दिसा बागेन जो मारिया व्याने ताची परब. आमच्या वरादाच्या पाद्री खातीर खेरीतपणी तुमी मागची. तांचे पासत 6:30 वरांचेर करंजाले इगोजेन मागण्यांची रीत आसतली. शुक्रारा दीस ऑगस्टाचे 5 म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. जेरूच्या काळजाक भेटयलो दीस हो. सांजे कुमसारां 5:30 5:30 ते 6 उपरांत मीस आनी एडोरेशन आसतलें. सोनवारा दीस ऑगस्टाचे 6 आमचे सिनियर सिटीजन सिकेरी रोमारी काडून थंय येताले. बागेन लॉरन्साच्या नोवेनान म्हणटा घेवंक. बागेन लॉरन्स सिकेरी इगोजेचो पात्रोन. ताची परब 10 नोवेनांक थंय वयतली. सांजे 3:30 वाजता बस सुट्टली. फकत कोण नांवां दितात तांकां घेवन वयतले. ते पासून नांव मातशें दिवचें. फुडल्या आयताराक डायसिजन क्लर्जी हाचे पासत भेटयलो आयतार. ते दिसा आमचें धोरमदान कलेक्शन डायसिजन यादनिकां पासत खेरीतपणी जाणटे पाद्री पासत घेतलें. ह्या वर्सा आमचें हार्वस्ट फिस्ट आमचें नविदाद जाता पळय ती ऑगस्टाचे 21 तारखेर जातली. त्या दिसा आमचो बुलेटीन 2 वर्सां फाटीं आसलेलो बंद पडलेलो. तो आमी त्या दिसा परतून सुरू करता. तालगांवचो पोरजोड. ताचेर आर्टिकल्स एडवर्टायजमेंट आमी तुमी दिवंक उलो मारता. पयलो इश्यू पयलो भायर सरता पळय तो एक सोविनीर कसो भायर सरतलो. ताचेर कोणूय एडवर्टायजमेंट कितें घालूंक सोदता मातशें येवन ऑफिसान मेवचें आनी तुमचो एडवर्टायजमेंट घालून तुमी दिवचें. इगोजेचें हॉल कम्युनिटी सेंटर ताका 3 हॉल आहात. एक फर्स्ट फ्लोर पयल्या फ्लोरार, एक ग्रावंड फ्लोरार आनी एक अंडरग्रावंड 3 हॉल आहात. ती हॉल कोणूय तर कितें बूक करूंक सोदता ऑफिसान येवन मेवचें. हॉलाचो वावर कंप्लीट जावंक ना आजून चालू आसा. कोणूय कितें मजत करूंक सोदता त्या हॉला पासत मातशें येवन इगोजेन मेवचें. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनॉनिमस ही जमात जाता 10:30 ते 12 पासून हांगा इगोजे लागीं. लागू जातल्यांक फायदो काडचो. वॅक्सीन बुस्टर जायत्यांनी कोविडा पासत 2 इंजेक्शनां घेतलीं आसतलीं. आतां 3रें येयलां तें बुस्टर. जावं हेल्थ डिपार्टमेंट जावं विलेज पंचायत मागता कोण घेवना तेणें बुस्टर घेवचो. हो बुस्टर वॅक्सिनेशन काजर पोव 26 ऑगस्टाचे सकाळीं 9 वरांक ते 4 वरां पासून दितले. फायदो काडात. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूंक आनी सोनवाराची इगो सफाई करूंक अमराल वाडो पॅरिश यूथ आनी बोडयें दोंदरें हे वाडे. ऑगस्टाचे 8 आमची रोमारी ओल्ड गोवा वयतली. वर्साचे वर्सा वेताली. सांजे 4 वरांचेर 4:30 वरांचेर थंयसर मीस आसतलें. बस वयतली 3 वरांचेर हांगासून. कोणूय तर येवंक सोदता हे रोमारीन ओल्ड गोवा जाल्यार मातशें तुमी नांवां दिवचीं. फुडल्या आयताराक पॅरिश यूथ हाची जमात आसतली. फुडल्या आयताराक स्वतांच्या सुवातेर आनी स्वतांच्या वेळार उबे रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. चोर पद वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात शेणपणान जिवेत तुमचें जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संवसारांत वचूंक जाय शेवटाचें गायन गावया. F21 पान 9 आनी 5. F21 पेज 95.